आज 27/06/2021 बोरये बेतकी वॉर्ड नंबर 5 हे जे लोक हांगा सगळे एकट्यान आसा तांकां अगेन्स्ट इस्कॉन कोणाकूच नाका म्हणून हांगा बोरयेचे वॉर्ड नंबर 5 हे लोक हांगा एकठांय जाल्ले आसा. व तुमी फाटल्यान दोंगर पळयता आसतलेच, तो दोंगर आख्खो कट करून 1.5 किलोमिटर भितर ते तेंगेले इस्कॉन म्हणून एक प्रोजेक्ट येवपा खंय. तो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार सगळे जे आमकां वयले दोंगरा वयले उदक ते कुळकारां येता, शेतान येता, ते सगळे येवपाचे बंद जातले. बांयो आसा, बांयो मागीर जे वयर जनावरां रानटी जी जनावरां ती सगळीं मरतली वयतली. ताका लागून हे जे वॉर्ड नंबर 5 बोरयेचे बेतके फोंडा बोरीम बेतके हे जे भुरगीं सगळे हांगा एकठांय जाल्ले आहा हे कमीचे कमी आसा. बिकॉज कोविडा लागून चडशे कोण येवना आनी कोणा आपोवना. तर तुमकां कित्याक लागून इस्कॉन नाका, कितें तुमचे प्रॉब्लेम? म्हजें नांव समीर बोरकार. इस्कॉन नाका म्हणपाक इश्यूज आमकां प्रॉब्लेम खूब आसा. बट एक हांव सांगपाक सोदतां की हे जे दोंगराचें उदक जे आमकां पावसान सांठोवन उदक जे आमकां सगळं तळयांनी उदक येता. आमकां आजून हांगासर नळाचें कनेक्शन ना, आमकां आजून पिवपाक उदक पावलें ना. सो आमी तळयेचें उदक खाता, तळयेचें उदक पिता आनी कुळागरां आमी तळयेचें उदक शिंपता आमच्या. आनी त्या तळयेच्या उदकार आमचें सगळें आयुश्य चलता. जर हांगासर वयर कंस्ट्रक्शन जालें, आतां तुमकां खबर आसा कंस्ट्रक्शन जालें म्हणटा उदक हांगा सांठोवन उरपाचें ना आनी वयली घाण सगळें आमी तळयेन येतली आनी आमकां खावपाक पिवपाक उदक नासतलें. ओके, सो ताका लागून आमचो मेन ओपोज आसा की आमचे कुळगार वयतले, इतले जाणटेल्यान आमी ते कुळगार हें करून सांठोवन दवरला जाल्यार कुळगार काबार जातले, आमकां खावपाचें उदक ना जातलें, आमकां हांगा कडल्यान मागीर सोडून वयचें पडटलें की आमकां उदक पावलें ना अजून. सो ताका लागून म्हाजो आमकां ओपोज आसा ह्या प्रोजेक्टाक. तुमचे वयर जे तुमी आतां म्हणटा न्ही, तुमी वयर तुमकां उदक बीन ते कुळकारान तुमचे थंय सगळे लोक कितके आसा एरिया म्हटल्यार? आमचे ऑलमोस्ट 100 वयर हांगासर लोक आसा, तांकां सगळ्या इफेक्ट जातलो हेच्या प्रोजेक्टाचो जालें जाल्यार. आनी ते सगळे कुळकारांचेर डिपेंड आसा. फक्त आमकां वयली वॉपर बेती सांगता हांव तुमकां. 100चे वयर माझे लोक आसा तांकां सगळ्यांक इफेक्ट जातलो प्रोजेक्ट जाल्ले. कळ्ळें. सो अशें हे लोकांचे गांवच्या लोकांचे सगळ्यांचो एक जुटीन ते म्हणटा आमकां नाका. सर अंकल तुमी कितें म्हणटा हेजे वयल्यान? आमी म्हणटा म्हणजे आमकां ओपोज आहा हिंगा हें करपाक. आमकां नाका कित्याक आमी आयज आसल्या फाल्यां गेले आमचे भुरगीं आहा, भुरग्यांक आमकां फ्युचर जावं. तो ह्या सायडीन नदर मेळप पळय हें दाखय, व्यू काय बरो आहा. आमची भुरगींपणार येवन बसताले. आमची भुरगींपणार आमी येवन बसताले आनी इतलें बरें आसलेलें हिंगा सारको वातावरण बी बरें. पूण आतां हेंच येयलें जाल्यार हिंगा आमकां भुरग्यांचो फ्युचर पिड्यार आनी कोणाक कांय ना. सगळीं जनावर आमच्या गांवां येतलीं. आतां सद्या परिस्थिती जाली आनी सगळीं इनलिगल बिल्डींग जालोली हिंगा थोडी. जरूर तर आयकलं म्हणजे देव बरें करूं. राहुल हेचेर तुका कितें म्हणचें आहा? पयलें म्हणल्यार सगळ्यांक नमस्कार. राहुल नायक. आनी आमी आतां प्रोटेस्ट करपाक बोरयेचे सगळे लोक येयल्ले आसा, भुरगे येयल्ले आसा. आनी कारण इतलेंच आसा की पयलीं म्हणल्यार इस्कॉन प्रोजेक्ट आमी इस्कॉन हे वायट अशें आमी म्हणना. आमगेले क्लियर आसा की बाबा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. कित्याक म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमचे बोरी गांवांत सगळे तरेचे देव आसा. देवाचें म्हणपाक गेले जाल्यार सगळे तरेचे देव आसा. आनी आमकां हो दोंगर डिस्ट्रक्शन करून म्हणटा अशें देवळां हाडपाचें आमकां तरी हें पटना. हेका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले आसा, ओपोज करपाक येयल्ले आसा. आनी हो तर प्रोटेस्ट हो जो प्रोजेक्ट तर येयलो, जो इस्कॉनाचो प्रोजेक्ट तर येयलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार इफेक्ट म्हणल्यार जातलो कितें, रानटी जनावरां जितलीं रानान रावता तेंचे हें वायल्ड लायफ हालतलें. मेन म्हणल्यार कितें ते इतलें पयलींच अशें आयकता जे फाटल्या दिसांनी सुद्दां न्यूज जाताले की बिबटे येता, दारांतले कुत्र्यां व्हरता आनी कितें जाता. पूण अशें फुडें तर अशें चल्लें जाल्यार हें आमच्या बोरी गांवांनी बिबटे येता आनी अशे भरपूरशे केसी जाल्ले आसा आनी फॉरेस्ट येवन धरून व्हरता. पूण हितून भितर लोक चिंतिना की बाबा हो आनी गव्हर्मेंटूय चिंतिना की बाबा हें जनावरांची चूक आसना, ही मनशाची चूक आसता. कित्याक जेन्ना आमी तेंच्या जाग्यार वयता तेन्ना तेणी खंय वचपाचें. जे रान आसता, दोंगर आसता ते तेंचेर हें आसता, घर आसता. जर ते तर तेंगेलें हें केलें जाल्यार तेणी खंय वचपाचें. जितलो मनशाक जितलो रायट आसा तितलो ते जनावरांकूय आसा. आनी फाल्यां ते जनावरांक मागीर येतकीर तांकां धरून व्हरतले, मारतले, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. पूण मनशांनी बी चिंतपाक, गव्हर्मेंटांनी चिंतपाक जाय की बाबा असले प्रोजेक्ट हे जावपाक जायना रानांनी. दोंगर तरी काबार जावपाक जायना. दुसरें म्हणल्यार रानान दोंगराचेर दोंगर म्हणल्यार एक टाकी आसता आनी तितून तें उदक जिरोवन उरता.
आनी ते मागीर वर्सभर जेन्ना मेच्या म्हयन्यान बी जेन्ना सुकता तेन्ना ते झरांतल्यान उदक त्या लोकांक मेळटा सकयल. कुळागरां आसा आमची, कुळागरां सुकतली, सगळे वटेच्यान प्रॉब्लेम जातले जर हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार. आनी हेकाच लागून आमी हेका सामके अपोज करता, हो जावपाक जायना. आनी हितून सुद्दां मेन म्हणल्यार आमचो हो शिरोडचो आमदार हो सुद्दां तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा हो प्रोजेक्ट हे करपा लागून, फुडें काडपा लागून. आमचे कडेन अजून प्रॉपर डॉक्युमेंट अजून पावलेले ना. आमी RTI मारलेले आसा, फुडें आमकां कळटलें कितें आसा आनी कितें तें. पूण आमी सद्या ओपोजूच करता, आमकां नाकाच हो प्रोजेक्ट. कित्याक हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हे आमच्या बोरये गांवांक कांयच फायदो ना, रुपयाचो फायदो जावपा ना. हो लोकांक फक्त त्रास जातले हेजेर. तर हांव एकूच मागता आमच्या बोरी गांवच्या लोकां कडेन की बाबा आतां तर बोरी वाचोवपाक फुडें सरले ना जाल्यार फुडें आनी केन्नाच बोरी वाचोवपाक उरपाना. हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट येयलो तेजे नंतर फुडें मागीर दोंगर काबार करतले आनी सगळें काबार जायत वयतलें आनी फक्त मागीर ऑक्सिजना सिलिंडर मारून भोंवचें पडटा फाटीर. तशें राहुल, आतां म्हाका एक सांगात की वॉर्डाची जी पंच आसा ती पंच लोकां वांगडा आसा, तिची कितें म्हणणें? आतां लोकां वांगडा आसा कितें तें आतां तेणी सांगलां लोकां वांगडा आसा म्हणून. पूण तें म्हाजे हेजेर की ते पंच आसा जे बाकीचे सरपंच पंच तेणी सगळ्यांनी एक हें करपाक जाय आशिल्लें की बाबा सगळ्यांनी मेळोन लोकांक पयलीं अवेर करपाक जाय आशिल्लो हो प्रोजेक्ट असो येवपा आसा असो. आतां अशें आयकलां की हो प्रोजेक्टाचे पयलींच्यान बरें चल्लेलें आशिल्लें पूण आमकां लोकांक कोणाक खबरूच नाशिल्लें हे प्रोजेक्ट असो जावपा आशिल्लें म्हणून आसा म्हणून. तर आतां हें आमकां कळ्ळां म्हणून आमी सगळे लोक एकठांय जाल्या आनी हेजेर आतां कितें तरी फुडें जावपाक जाय. आनी लोकांक एक सांगता की आतां एकवट करचो पडटलो ना जाल्यार जावपाक. थँक्यू. उलय मॅम. हॅलो, हो रस्तो वाडोवपाक सोदताय म्हणून हांवें आयकलां. पूण ते रस्तो वाडयले देखून आमचे घरां आमचे जागो वयता. आतां आमी कितें करपाचें? म्हाका दिलो नाका आसलो जागो कोणाकूय, कित्याक आमकां पावना जागो. आनी आदले भाशेन सगळें उदक वयलें सकयल येतलें. रस्तो वाडोवन रस्तो डायरेक्ट आमचे रस्त्यान वयतले, मेन रस्त्यान. तर आतां कितें करपाचें? हे सगळे गांव बाव सगळे आवडटाय थिंगा, हांवूय तेंचे बराबर आहा. जालें इतल्यान. आनी तूं पंचायती कितें रिक्वेस्ट करपाक सोदता? पंचायतीन तो स्टॉप करपा जाय, हो बांदूं नाका. म्हळ्यार स्क्रॅप करपाचें? हय, इतलेंच, आनी कांय ना ताजे वयर सांगपाचें. तूं खंय रावता अंकल? हांव बोरये. बोरये खंय? हाजोड्या सकल लास्ट एंड पळय जाता थिंगा. आनी तुमच्या दारांच्यान रस्तो वयता म्हणून हय, आयकलां? रस्तो वयता. आनी तो रस्तो तसो गेल्यार तुमकां डिफेक्ट आहा तेजें? हय, डिफेक्ट आहा. आमी खंय वयतले सांग म्हाका? घर जाग जायो न्ही आमकां, ताका लागून हांवें जाग दवरला. हां. आनी कांय ना, बस इतलें सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक कितें बरे भाशेन कराय म्हणटा कितें करपा तें जालें, आनी कांय ना बा. थँक्यू.